सिलेक्शन कमिशनच्या नवीन ऑफिसाचे इनॉग्रेशन आताच माझ्या हस्ते झाले. म्हणजे बरोबर गोवा स्टाफ सिलेक्शनचे चेअरमॅन आणि CS मिस्टर कंडावलू, बाकीचे गोवा स्टाफ सिलेक्शनचे मेंबर, पयलीचे मेंबर मिस्टर हवलदार, नारायण सावंत मिनिन्स आणि शशांक ठाकूर हू इज ओल्ड सेक्रेटरी फॉर द स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि बाकीचे सगळं स्टाफ. गोवा स्टाफ सिलेक्शन आम्ही स्टार्ट केल्या उपरांत, अपॉइंट केल्या उपरांत लोकांच्या मदीं एक विश्वास, ट्रान्सपरन्सी ही जॉबाच्या मदीं येवपाक लागलेली आसा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे पुराय गोवा स्टाफ सिलेक्शन टिमीक की तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें ऑफिस आपले नवीन रिनोवेट करून घेतले. सरकारानूय तांकां एक्चुअली जस्ट तेंच्यांनी स्टार्ट आपले बेस्ट प्रिमायसिसान केल्ली, बट तेंच्यांनी पूर्णतः रिनोवेट करून आज हस्तांतरण करता आसतना म्हाकाय खोस भोगता. हांवें पळयलां की फाटलेच फावटी सांगलेलें हांवें प्रत्येक ऑफिसाक आमी नवीन प्रिमायसीस जी आसा ती सातत्य दीत आसा. आणि गोवा स्टाफ सिलेक्शन हे खूप इम्पॉर्टंट आशिल्लें आणि तेंच्यांनी आतां पर्यंत जवळपास 752 पोस्ट तेंच्यांनी एडवर्टायज केले आणि खूप ट्रान्सपरंट. आतां पर्यंत तेंच्यो 2 एग्जामी म्हाका दिसता 2 ते 3 एग्जामी जाल्यो. फायनल रिजल्ट थोड्या दिसांनी बाकीच्या हेजे जावपाचे आसा. एक बरी गजाल की गोंयच्या तरणाट्यांक युथाक आपूण एग्जामीक बसल्या उपरांत भायर सरता आसतनाच आपलो रिजल्ट कळटा. त्या खातीर कोणी कोणाक मार्क लिस्ट पळोवंक वचपाची गरज ना किंवा लिस्ट केन्ना लायतलो हें म्हणपाची गरज ना. आपल्या टेबला वयल्यान उठता आसतनाच आपण CBT एग्जाम आसल्या कारणान, कॉम्प्युटर बेज एग्जाम आसल्या कारणान तेजो रिजल्ट तेकाच कळटा, वेगळ्या आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. ओके, ते आपल्याक मार्क कितले पडले एक ट्रान्सपरन्सी लोकांच्या मदीं आयल्या आणि सगळ्या जाणांनी सरकाराचेर एक विश्वास दवरून सगळ्यांनी ह्या पद्दतीच्यो एग्जामी आन्सर करपाक लागल्या. म्हाका विश्वास आसा की येता त्या काळात गव्हर्मेंटातले सगळे पोस्ट जे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर गव्हर्मेंटाचे जितके पोस्ट येवपाक जाय ते सगळे पोस्ट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्या डिपार्टमेंटांनी धाडूंक ना तांकांय रिमायंडर आमचे पर्सनल डिपार्टमेंट धाडीत आसा. ती डिपार्टमेंटां येता त्या काळात धाडटले आणि खूप बेगीन जितकी रिक्रुटमेंट पेंडींग आसा तितकी रिक्रुटमेंट बेगीनात बेगीन जातली आणि गोंयच्या तरणाट्यांक एक गव्हर्मेंट जॉबाक मेळपाची आस्त आसा ती तांकां जाता तितके बेगीन ट्रान्सपरंट रित्या तांकां मेळटले हाजो हांव विश्वास व्यक्त करता. कितल्यांक जॉइन जाले? 50 people have joined. 50 जण जॉइन जाले वेगवेगळे. सर कितले एरिया आसा ही कंप्लीट स्टाफ कमिशनाची? एरिया महत्वाचे ना. हांगासर प्रत्येकाक चेअरमॅनाक कॅबिन आसा, अकाउंटंटाक जे अकाउंट ऑफिसर मेंबर्स जे बसता हेजे तांकां वेगवेगळे कॅबिन्स आसा. तांकां जितकी स्पेस जायी ओके अलॉंग विथ देअर स्ट्रॉंग रूम बरोबर आहा. तांचो स्वताचो स्ट्रॉंग रूम आहा पयली तितको तेंच्यांनी मेंटेन करून घेतला. तितकें महत्वाचें सफिशियंट. दिस इज रेंटल प्रिमायसीस. कितले रिफर्बिश केला चिंता हावजांत खुबशी ऑफिसां आशिल्ली ती मागीर जुंता हावजांतली ऑफिसां ते आपापल्या जागो सोदीत आसात. गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळे क्वॉर्टर्स आनी बाकीचे कडेन तांकां जागो टेम्पररी टायम बींग फॉर द 2 years ते सोदतले. एकदा जुंता हावज जाल्या उपरांत परत तांकां आसा तशें जुंता हावजांनी हाडटले. इम्पॉर्टंट ऑफिसां इम्पॉर्टंट जाग्यार व्हरतले.